मडगावचे एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ दवरपाक नगरपालिका अपयशी थारल्या। उच्च न्यायालयान मार्केट नितळ दवरपाचो आदेश काडिल्लो, पूण हो आदेश पाळिल्लो दिसून येना। मेळत थंय रस्त्याचेर थर्माकोल उडयतात, हे विशीं सोपो कंत्राटदारान तिडक उक्तायल्या। ह्यान फुडें कोणी थर्माकोल उडयतना दिसत जाल्यार दंड दितले, अशें सोपो कंत्राटदार राहुल शानबाग हांणी सांगलें। खरें म्हटल्यार हांगा आमचे कोर्टान ऑर्डर दिल्ले की हांगा खंयची एक्टिविटी चलपाक जायना। बिचार एसजीपीडी आनी कोण नुस्तें घेवपा येतात तांकां हांगा हरशीं म्हळ्यार पार्किंगेचे उलयता। सद्या आतां अरावंड 1.5 months अगो 3 ते 4 एक्सिडेंट जाला, 2 फेटल जाला, 1 मर्डर जाला हांगा हेच एरियेन। ते खंय ना खंय तरी एक गाडयो पार्क जाता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा हांगा। आनी तुमी म्हणटा थर्माकोल हांगा सदांच चलता सांजचे। बट हांव एक एश्युरन्स दिता तुमकां की एसजीपीडी मार्केटा भितर एक थर्माकोल तुमकां दिसचें ना। आय एम रिस्पॉन्सिबल कित्याक म्हणल्यार थर्माकोल हांव अलावडूच करना भितर। जे भायर चलता ते आमच्या हातीन ना। आनी आमी रिक्वेस्ट करतात एज अ सिटीजन ऑफ गोवा, सिटीजन ऑफ इंडिया की कन्सर्न ऑथॉरिटी जो कोण बी रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां की एक्शन घेवचें। बिकॉज आमचे हांगाच्यान रिवर चालू फ्लो जाता, थंय थर्माकोल उदक ब्लॉक उरता। खूब कडेन प्रॉब्लेम जाता हांगा थर्माकोलाचे। आनी आमच्या सीएमानूय सांगलां की थर्माकोल हे गोंयान बॅन जावचें म्हणून। म्युन्सिपालिटी व्हरना ना, कोण व्हरना हेजेर। आनी कोण तरी प्रायवेट गाडी व्हरता की ना ते। बट सद्या जर हांगा पळय थर्माकोल उबे हांगाच पडलेले आसता, 12 म्हयने हांगा पडलेले आसता। हांगा ना थंय रस्त्यार पडलेले आसता, हांगा उदकान पडलेले आसता, रिवर सालान अशें उडयता। कोणा रिस्पॉन्सिबिलिटीच ना।